पहिले हेजे आमी लॉ एंड ऑर्डर आनी डावट्साचे आमी इशू कालावडी एज अ काँग्रेस पार्टी घेयत आसा आनी म्हाका दिसता ना ते कोणाचे कानार पडटा खंय काय हे पर्पजली करता तो इफ देर इज अ वील देर इज अ वे तांकां तो तें बंद करूंक जाय विदीन सेकेंड ते तेणी बंद करूंक जाता हे ड्रग्साचे वयर हे तुजें तूं सांगतलें हे खूब लोकांनी आमकां एक ट्युरिस्टांनी आमकां सांगलां की आमकां रस्त्यार चलोंक वाट ना म्हणून फकत खबर ड्रग्स चाहिए लडकी चाहिए इतलेंच चल्लां म्हाका दिसना हे आमचे हे पीपल इन पावर हो गव्हर्मेंट आहा तो हे कितें आमचें गोंयचें नांव हे बरे सुवातेर व्हरचें हे एक म्हाका दिसता एक नेगेटिविटी गोंयची क्रिएट करूंक हे तेंचे तेंकां एक गोंयचें नांव आदले तेंपार जे आहलें गोंयांत एक वर्ल्ड फेमस गोवा हॉलिडे डेस्टिनी आहले ते खूंय ना काबार जावन गेले एक दिसता म्हाका एक मिसमॅनेजमेंट एक पीपल इन पावर एक जे पावर आसा BJP गव्हर्मेंट हे हांकां गोंयचें नांव वयर काडलें नाका आनी हे फकत दिसता हे आमकां काबार करून गोंयकारांक भायर सरल्या म्हणून म्हाका एक चड लोजेची लॉस दिसता ही गोंयकार आमी सदांच वरात गोंयकार म्हणटा जे आतां सदां गोंयकार म्हणटा ते हे ट्युरिस्ट येवन भायले फॉरेनर येवन असले बिजनस करूंक लागता म्हणजे दीस इज अनएक्सेप्टेबल हे खंयचे आमी हे खंयच्या संवसाराक खंय चलपाचें खंय दिसती पडटा म्हाका हे पीपल इन पावराक हांव मागता तुमी तेणी भायर सरचे नाजाल्यार लोकांक म्हाका दिसता आयज भायर रस्त्यार येवपाची गरज आहा नाजाल्यार हें जावपाचें ना रस्ते सगळे उलो मारता जेन्ना लोकांक आमी उलो मारतले तेन्ना लोकांक सगळे भायर येवन हें जाता जाल्यार आमी हातीन घेवन बंद करचें पडटलें. पुलीस कित्याक एक्शन घेयना अशें दिसता काय पुलीस हँड्स इन ग्लव्स आसा म्हाका हेजे वयर कांय सांगूंक सोदमना कित्याक दीस इज व्हेरी इजी एक्चुली ते तर तेणी तर एक पुलीस एक सिविलान घालून एक CID तर रस्त्यार सोडले म्हाका दिसना व्हडलो इशू म्हणून सॉल्व करपाक एक सिविलान कोणाक सोडले इवन दॅन दे हॅव इंटेलिजन्स म्हाका दिसता खंय तरी इंटेलिजन्स फिले हो पर्पजली करता हो हितून भितर कोणाचो हात आहा काय कोणा हप्ते वयता ते कांय सोदमना हिंगासर खंय तर करप्शन चलता खंय दिसती पडटा दॅट विदावट दीस करप्शन इज नॉट पॉसिबल हे दीस इज व्हेरी इजी अ ले पर्सन असो कोण तूं फाल्यां तर पासून रस्ते भोंवता तुका खबर आसतली कोण ड्रग विकता पळय तो येवन तुका जातलो दीस इज व्हेरी सिंपल सो म्हाका दिसता खंय तर होम डिपार्टमेंट खंय ही फेल होम डिपार्टमेंट खंय तरी फेल जाल्लो आहा हांव मागता हेणी खंय जागे जावपाक ही तुका आयज काल पळयतले हे BJPचे हे कार्यकर्ता हातेच कंप्लेंट करता सो हे ते BJPचे कार्यकर्त्यांच्याच गव्हर्मेंटाक एक सर्टिफिकेट दिता ही फेलियर दे हॅव फेल ऑन ऑल द डायरेक्शन्स खंय तरी इट गिव्स अ बॅड नेम फॉर टुरिजम होय गोंयाचें नांव आहलें तें बस जाता पळय आतां तूं पळय सामान्य एक धाकटी रेस्टॉरंटां आमची जावं शेखा हो सामान्य गोंयकार हो आपणे धाकटे धंदे करता तांकां तूं मातशें म्युजीकूच व्हडलें जाल्यार तांकां ते बंद व्हरोंक येता जेन्ना तूं भायर ढिल्लीवाल्याचे भायले वर्मा शर्मा आहा तांकां कोण करिना ते फॉर दीस इज ओन्ली दे प्रेशरींग द लोकल्स आतां सगळे पळोवंक गेले आतां हांवें आयकलां म्हळ्यार ते ऑर्डर येयल्ली आहा थोडे घरां मोडूंक लागले जी जागो आहा तो कोस्टाक जागो आहा तो थिंगासर हे म्हणटा जे ट्युरिजमाच्या जाग्यान भितर पावलेल्या घरां म्हाका दिसता हेजेर थाराय इन्क्वायरी जावंक हेजेरूय वयर एक फकत स्वता येता हे लोकलांक हे सगळे आमचे गोंयकार सामान्य गोंयकारांक ह्या गरीब भुरग्यांक त्रास करता आनी हे नाका गोंयकार वयर सरले हो गोंयकार ट्युरिजमूय काबार करून भायर सरले म्हाका दिसता हालीं ते एका फाटल्यान एक व्हिडिओ तो व्हायरल जालो म्हाका दिसता थोडे न्यूज चॅनलांनी हाडले थोडे म्हाका दिसता आमदारांनी आपले सोशल हँडलाचेर घातला ते सो वॉट आर वी पोर्ट्रोईंग आमी गोंया आमचे जेनरेशन आनी येता ते पिळगेक आमी कितें म्हणून दाखयता दीस इज वन क्वेश्चन मार्क आतां कित्याक हें जालां दॅट इज अ बिगर क्वेश्चन मार्क आतां तुमी मायन्युटली पळय ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन अँड वर्सनिंग लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन इज अ ओपन सिक्रेट आनी ते आतां गोंयकार आवाज उठयताले ते उठयताले आतां तो खंय तरी आतां ट्युरिस्टूय आवाज उठयता आनी नॉट ओन्ली इंडियन ट्युरिस्ट फॉरेनर पासून आवाज उठयता की ड्रग्स इज इजिली एवेलेबल ते एक सॉलिसिटेटींग व्हिडिओ पासून व्हायरल जाला आतां तूं फाटीं वचोन पळयत जाल्यार कलंगुटान BJPचो एक लिडर कार्यकर्ता म्हूण तो आपलो एक स्टेटमेंट दिता न्यूज चॅनलाचेर की आपूण स्वताक हायकोर्टान वचोन डान्स बारां बंद केली म्हणून आतां पळय आं
BJPचो कार्यकर्ता आनी लिडर स्वताक स्टेटमेंट करता की तो हायकोर्टान वचून डान्स बारा बंद करता. थोडे दिसा पयलीं सिलिंडर इशू जाल्ले तेन्ना BJPचे सरपंचान पासून म्हणलें की आपूण रस्त्यार देंवलो म्हणल्यार नाका वयर उदीक गेला. आनी हेच BJPचे कार्यकर्ता आनी लिडर्स आहा पळय ते हेच तरी आवाज उठयता जाल्यार दे देमसेल्व्स आर गिवींग अ सर्टिफिकेट ऑफ अ फेल्ड गव्हर्मेंट. म्हणल्यार तेच आपले प्रशासन तेंचो, गव्हर्मेंट तेंचो, खासदार तेंचो, आमदार तेंचो, पंचायती तेंचे, ZP आसा तेय तेंचे आनी आवाज उठोवपी तेच उठयता. म्हणल्यार ते कितें सांगूंक सोदता ते लोकांक पिश्यान काडूंक सोदता. आनी हे हांव स्पश्ट करूंक सोदता, कालांगूट, कानोय आनी आरपोरचे लोक आहा, पर्राचे लोक आहा पळय ते पिशे न्हू. आनी हे कितें चलता पळय ते सारकें दिश्टी पडटा. हितून एक एलिगेशन येता. कितें एलिगेशन की तो अमको सायडीक उलयता गव्हर्मेंटाचे अगेन्स्ट, तोच BJPचो मनीस, जाल्यार तेका कितें तेका इनवॉल्व करूंक ना, शामील करूंक ना हे हितून. हे लॉ एंड ऑर्डर, प्रॉस्टिट्यूशन आनी ड्रग्स ओपन सारके जग जाहीर जाला आतां. हू इज रिस्पॉन्सिबल? म्हाका दिसता जेन्ना एक टिटोज लेन, वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस, म्हणल्यार आख्खे जगभर तूं टिटोज घाली जाल्यार इट इज अ वर्ल्ड फेमस. थिंगासोर हो व्हिडिओ व्हायरल जाता. प्रॉस्टिट्युशनाचो व्हिडिओ, सॉलिटिटेटींग व्हिडिओ वर्ल्ड फेमस जाग्यार दाखयता ते. कालांगूट बीच तेय एक क्वीन ऑफ बीचीस आनी गोंयभर आनी जगभर फेमस बीच. थिंगासोर एक फॉरनर एक व्हिडिओ काडटा आनी हे सांगता की आपल्याक, आनी हे कोण टाउट्स, कोण गोंयकार न्हू, कोण गोंयकार इनवॉल्व ना हितून, हे सगळे भायले येवन ह्या बिझनसान इनवॉल्व आहा. आनी हेंकां प्रोटेक्शन दिता कोण? इफ अ फॉरेन ट्युरिस्ट कॅन टेक आउट अ व्हिडिओ एंड इफ एक व्हिडिओ जे बायल पळय ते रस्त्यार उबे रावन आपले हे व्हिडिओ काडटा, कोण दुसरो मनीस काडटा, जाल्यार हितून उरला आनी कितें? आनी हेंकां प्रोटेक्ट कोण करता? हेजेर मेन एक प्रश्नचिन्ह पडटा. दुसरें, जेन्ना हेच सरकाराचे ह्या BJP पार्टीचेच मनीस जेन्ना उलयता जाल्यार प्रशासन, होम डिपार्टमेंट कितें करता? सर्टिफिकेट दिला तेंच्यांनी, आपलेच सरकाराक हेंचेच मनीस सर्टिफिकेट दिता. ऑपोजिशन आवाज उठयता ते उठयता, आमी रस्त्यार आसता ते आसतात, मात आतां नाका वयर उदीक गेला म्हणून आतां हेय उलयता आनी हेय रस्त्यार देंवता. सो दीस इज द हे ते कितें दाखयता की फुडें हेंचेर विश्वासूच ना म्हणून. आनी आमी मागता, आमचो डिमांड एक क्लियर डिमांड आहा, हे पळय व्हिडिओज व्हायरल जाला पळय तेजेर चवकशी जावंक जाय 100%. स्पॉटां इजिली अवेलेबल आसा, ते व्हिडिओ पळयत जाल्यार तुका कळटा खंयचे स्पॉटार खंय कितें आहा पळय ते. पुलीस पेट्रोलिंग जाता की जायना? एक तो व्हिडिओ जो पळय फॉरेनर ड्रग्साचे हे उल्लेख करता पळय तो तितून साफ दाखयता थिंगा एक पुलीस हे आहा म्हणून कॅबीन. सो ते खंयूय आहले ते, वेदर पेट्रोलिंग इज हॅपनिंग और नॉट हॅपनिंग. आनी जरी तर पेट्रोलिंग इज हॅपनिंग म्हणल्यार पुलीस आसा जाल्यार आजून पासून त्या मनशांक कित्याक दवरूंक ना? हो एक मेजर प्रश्नचिन्ह पडटा. आतां जाले एक जोर एक 3-4 दीस जाले हे व्हिडिओ भायर सरता. धरले कोणाक तुमच्यांनी? तुम्ही म्हणटा की तुमचे प्रशासन आनी तुमचे हे सारके पावरफूल आहा म्हणून. वॉट इज द होम डिपार्टमेंट डुईंग? वाय हॅव दे नॉट एक्टेड ऑन दीस? आनी जरी तर एक्ट केला जाल्यार तांकां कल्प्रिट्सांक धरला की धरूंक ना? पुलीस कांयच काम करिना. हांव म्हणटा पुलीस काम तरी करता जाल्यार आयज पासून तांकां कित्याक धरूंक ना? ते एक प्रश्न पडटा. BJPचे कार्यकर्ता आनी लिडर्स स्वताक BJPचे सरकाराक ब्लेम करता, नाजाल्यार ते म्हणटा तांकां कोर्टान वचोंक जाय. जाल्यार तुमचो सरकार आसून कितें फायदो? 2014 सावन गोंयां BJP सरकार आसा, 2012 सावन दिल्ली हे आहा. 2012 सावन गोंयां सरकार आहा, 2014 सावन सेंटरसान सरकार आहा. डबल इंजीन, खासदार, आमदार, BJP ZP आख्खे मंडल हे फूल. हांव सदांच सांगता की हेंचो आख्खे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा ते सगळे तेंचेच, जाल्यार तरी पूण हे इशू कित्याक आजुनी आसा? BJPचे लेखेड आहा म्हणटा जाल्लेच आहा न्हू तो. अरे एक सांग म्हाका, जेन्ना सगळे तुजेशी आहा, प्रशासन आहा, होम डिपार्टमेंट, सरकार, खासदार, आमदार, ZP
आनी कोण हू इज स्टॉपिंग यू? नाजाल्यार तूं एक म्हणूं शकता ना ऑपोजिशन इनवॉल्ड आहा म्हणून, तेंचे सपोर्टान जाता म्हणून. आतां तुमी कोणाक ब्लेम करतले? हू कॅन यू ऑल ब्लेम नाव? सो हांव मागता आमचे पळय भुरगे आहा, पिणगे आहा पळय, तांकां पिड्यार करूं नाका म्हणून. आमी विक्टम गोंयकार, सामान्य गोंयकार ह्या इश्यूचो विक्टम. गोंयकार कोण थिंगा बिचार वचोंक सोदना ह्या प्रॉब्लेमीक लागून. गोंयकार कोण टिटोज लेन विजीट करूंक सोदना, कित्याक तांकां खबर आहा की अशें जाता म्हणून. सो तेंचे भुरगे आतां फाल्यां हांव एक बापूय, हांव म्हाज्या भुरग्याक केन्नाच धाडचो ना, कित्याक हांवें व्हिडियो पळयला न्हू. आय डोंट वॉन्ट माय चायल्ड टू गेट स्पॉयल्ड. म्हणल्यार सो आमी फुडें जनरेशनाक कितें दाखयता? वॉट आर वी शोईंग? म्हणल्यार हे व्हिडियोज जेन्ना व्हायरल जाता पळय ते 1 आनी 2 न्हू, शेकड्यांनी लोक पळयता, आख्खे गोंयभर पळयता, आख्खे जगभर पळयता. कलंगूटचे सरपंचान एक स्टेटमेंट केल्लो की बिकॉज द गोवाज फ्युचर फेस्टिवल नाव द बीच हॅज बीन क्लीन अँड इट हॅज बीन रिस्टोर्ड हॅज इट वॉज प्रिवियस. नाव द फॅमिली कॅन कम अँड एन्जॉय द बीच. सो हाजें कितें? जेन्ना तो स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जाल्लो 100% ते जेन्ना गव्हर्मेंट इव्हेंट आसता पळय तेन्ना ते साफ सफाई करपाक येता. सो ते साफ सफाई जाल्ले ते 2-3 दीस. म्हाका दिसता एवरी वीक एक स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जावंक जाय. तो जाल्यार सरपंच तरी सांगता की स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जावन ते सगळे नितो जावपाचे ह्या वाटेर आसा जाल्यार एवरी वीक हाडा तुमी स्पिरिच्युअल फेस्टिवल आनी नितो दवरा. पयले ब्लेम गेम जाताले, आतां कोणाक तुमी ब्लेम करतले? पयले तुमी ब्लेम गेम घेताले जाल्यार आतां कोणाक ब्लेम करतले तें सांगा. येस मॅडम, वॉट यू वॉन्ट टू से ऑन दिस? मेन म्हटल्यार आतां बायलेक एक बायल मनशाक भायर सरपाक भिरांत 7 जाल्या उपरांत पासून एकलें भायर सरोंक जायना. आदल्या तेंपार कितें एकले पासून भोंवतालें. कामाचें लेट येयलें जाल्यार 7 जालीं, 8 जालीं, 9 जालीं, 10 जालीं, एक 12 वरांचेर पासून एकले लायट नासतना स्ट्रीट लायट्स पासून तितल्यो नासल्यो. बट इट वॉज सेफ. आयज जगमग करून आख्खे कलंगुटान तुमकां दिसतले लायट सगल्याक, बट इट इज नॉट सेफ. कित्याक हे पळय लडकी चाहिए करून भोंवतात. तितून कोण पळय कस्टमर्स आसता तांकां दिसता ही अवेलेबल आहा म्हणून, ती डायरेक्ट विचारता कितना लेगी काय म्हणून. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अ वुमन to step out of her house, especially in Kalangut, Kandolim coastal area. And even amche भुरग्यांक it's not easy for our children to survive. आता पळोवंक गेल्यार ड्रग्स इतले इजिली अवेलेबल आहा, स्कुलाच्या बायलां पासून मेळतात, स्कुलाच्या भुरग्यांक पिड्यार करतात. सो वेर आर वी हेडिंग टू? आर आर चिल्ड्रन सेफ? What are we giving our children? हो मोठो एक प्रश्न आहा. And the government have to act on it because they are in power. They can do things, they can change, they can work on it. But हांव नको हुंयच्यान कशें ते चलोवंक सोदतात ते, हुंयचे तेंचे फ्युचर कितें करूंक सोदतात ते. कलंगूट हो आमचो जो गांव आसा हो अख्ख्या जगाचे जगप्रसिद्ध म्हणटा पळय असो आमचो कलंगूट गांव, कलंगूट बीच. पूण आयज ह्या कलंगूट बीचाचें इतलें नांव पिड्यार जाल्लें आहा की आमकां सांगपा पासून दुसऱ्यांक बरें दिसना की आमी कलंगुटी रावता म्हणून. आमकां शेम ही. कित्याक शेम ही? जे आमचे कलंगुटी जे कितें घडटाले पळय ते थोड्या प्रमाणांत कितें चालू आसले वायट धंदे. आतां हेका इतलो प्रोत्साहन दिल्लें ह्या सरकारानूच म्हणटा हांव. सरकारान जर प्रोत्साहन दिना जाल्यार हेजे व्हडले काळे धंदे चलना. आयज कलंगुटी आमच्या जी वेश्या वेवसाय चालू आसा, दिसा ढोळ्या मातशी लायट पेटली आंवळी जाली सगळीं ते भायर सरतात वेश्या आनी सगळ्यांक विचारतात आपको लडकी चाहिए, मैं आती वो, 1000 लेती वो, 2000 लेती वो. कितें चल्लां कलंगुटी? आमची कलंगुटी अशी पयलीं नासली केन्ना. हालीं पिड्यार जाली ह्या 10-12 वर्सांक. तशेंच आतां जे पळय फॉरनर आहा हे फावटी म्हाका दिसता सारकेच कमी फॉरनर दिश्टीच पडना. हे कित्याक दिश्टी पडना? असलें चल्लां म्हणून कलंगुटी. आतां काल पयरूच एक फॉरनर आपल्या फॅमिलीक घेवन येयल्लो. तेकाय विचारतात काही जे टावट्स आहा, भडवा म्हणटात तेका मराठीन शब्द आहा, शब्द पासून म्हाका घेवपाक बरो दिसना. परंतु हे सगळें चल्ल्या राजकारणाच्या सकयल
हाती सकयले सगळे चल्लेले आहा. आनी आमचो जो गृहमंत्री आहा तो कितें फक्त म्हणटा भिवपाची गरज ना, भिवपाची गरज ना. अरे कोणूय आमचे पावले खंयचे ये आनी मातसो हिशोब घे. तूं फाटल्या दिसांनी येयल्लो आमचे ते ब्रह्मशानंद स्वामी महाराजान बरो कार्यक्रम केलो, भक्तिमय कार्यक्रम केलो. आनी तेच सुवातेर आयज हे कोळंगुटी ड्रग्स विकपाक भोंवतात भुरगे आनी ते कोणाक फॉरनराक चरस गांजा हे चल्लां कितें कोळंगुटी. अशी कोळंगुटी नासली आमची बाबा केन्ना. हे सगळे वायट धंद्यांनी सगळे घडलेले आहा कोळंगुटी आमच्या. आनी हेका जबाबदार फक्त राजकारणी. आनी तांकां कोणाक हापते पावता पळय ते. आतां ते कोळंगुटी आमच्या वयर बिचार एक पोलीस बूथ आहा थंयसर. त्या पोलीस बुथा कडेन ते टावट्स येतात आनी ते फॉरनराक विचारतात यू ओन चरस गांजा कोकेन कितें जाय पळय ते सांग म्हणटा तुका कितें जाय पळय ते. तो वांगडा फेडअप जालो बरी व्यक्ती ती. आनी तेणी हिम्मत करून मिडियाचेर घातले न्हू आपले फोटो काडून ते. तरी ह्या गव्हर्मेंटाक लज ना. हो गव्हर्मेंट हांव हेका लज नासलो. शेमलेस गव्हर्मेंट जाल्लो आहा. गव्हर्मेंट हांव नको कोणचें नांव कित्याक पिठा करून उरता पळय तो. ऑलरेडी जाल्ले आमच्या सयऱ्यान कोणाक सांगीत अरे बाबा मातशें कोळंगुटी या मरे केन्ना भोंवपाक. ना येना म्हणटा तुमची कोळंगुटी धड न्हू म्हणटा. 7 जाली की घरा कडेन पळोवपाचें म्हणटा, रातभर रावपाचें न्हू थंयसर म्हणटा. हे आमकां शेम कोळंगुटकारांक. आमकां बरोबर दिसता पळय कोळंगुटी बरें बरें सगळें कांय बरोवंक ना. लेकीन कोणाक कितें चल्लां पळय तें सगळें हुस्कावता. आनी हेका जबाबदार फक्त आमचो गृहमंत्री. ह्या गृहमंत्र्यान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची आनी पुलिसीकूय स्ट्रिक्टली सांगचे बाबा हे चरस गांजा खंयसून येतात, हे जी चेडवां येतात ती खंयसून येतात, खंय रावतात, सगळ्यांक घाला भितर आनी व्हडलो तालाव दियात. मागीर लोक कितें म्हणटा ना तांकां म्हणटा हप्ते पावतात त्या खातीर वळखी आहा. आमकां कांय ना तुमचेच नांव पिड्या जाता. आनी हे कोळंगुटी हे कांयच न्हू खंय जाल्यार म्हणजे सदांचो वेव्हार न्हू हे. लोक पळयतात बायलो पळयतात आनी दोळे बंद करतात आनी ते सायडीन चल्ले. कितें लोक आमच्यो महिला खंय वयतल्यो, खंयचे आमचे चेडवां खंय भोंवपाक वयतलीं, सयरीदारी खंय येतली कोळंगुटी. सो हेचेर सरकारान विचार करपाक जाय. आमदारांनी हेचेर चड विचार करपाक जाय. हे तुजो मतदारसंघ हो, तुका ब्लेम करतात सगळे जाण. तूं कितली आपालिपा केली तर तुका सोडचे ना लोक बाबा. तुजो मतदारसंघ हो, तुजी जबाबदारी जाता. तूं वचून सीएमाक तरी सांग बरें व्हडलें प्रोटेक्शन दी म्हणून कोळंगुटी पुलिसीची, नाल्यार आर्मी तरी हाड म्हणून बोर्डेरी वयले पावना जाल्यार. आमच्या कळंगुटीक म्हणटा पळय न्हू एक ग्रहण लागला म्हणटा पळय तशें. आनी हें ग्रहण हें कित्या खातीर म्हणटा जशें की 2 आतां हे व्हिडियो व्हायरल जाल्ले आहा. एक रशियन गर्लाचो कोणाचो तरी चेडवाचो आनी दुसरो म्हणजे तो फॉरेनर दुसरो जो ड्रग्साच्या हितूनसून उलयता पळय तो की ताका विचारलें म्हणून. ह्या सरकाराक इतलेंच विचारूंक सोदता आनी आमच्या स्थानीक आमदाराकूय. आनी ह्या स्थानीक आमदाराचो आमच्या एसेंब्लीन हो ऑन रिकॉर्डूय आहा जे तेणी सांगलेले पळय ते की ताका खबर आसा की हे ड्रग्स खंय विकता कोण विकता पळय ते. जाल्यार आजून ताका तेजेर हे प्रशासनान कारवाई कित्याक करूंक ना आनी कारवाई केल्या जाल्यार तेजेर कित पर्यंत केल्ली आसा ह्या स्थानीक आमदारान पयलीं हे सांगपाक जाय. दुसरें म्हणजे आमचो सरकार गोवा सरकार जे प्रशासन जे पळय चलता हे खंयचे दिशेन चलता. आज आमचे भुरगे म्हाका अशें दिसता कितें समज भायर सरले काय जशें की आमच्या मित्रान सांगलें वयस्कर आमचो तो आनी आमकां मार्गदर्शनूय करणारो बाब राजेंद्र कोरगांवकर हेणी आतां जशें सांगलें तुमकां मिडिया मार्फत की हे भुरग्यांक कितले घातक. तशेंच आमच्या कार्मीन बायनूय सांगलें कितें आमच्या भुरग्यांक सुद्दां भायर सोडपाक आमकां इतलो भंय दिसता की खंय कितें घडत आनी कितें ना पळय तें सांगूंक जायना. पयलीं म्हणजे आयज आंबेडकर जयंती तेचे खातीर हांव सगळ्यांक अभिनंदन करता आनी परबी दिता. हांव अपॉयंट जावन सादारण एक 8-10 दीस जाल्या आनी आमचे जे न्यू डिस्ट्रिक्ट्स जे फॉर्म केल्या तितून नॉर्थ गोवान म्हादय 8 कॉन्स्टिट्युएन्सी तशेंच नॉर्थ गोवा 12 कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सावथाक कुशावती 8 कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सावथ गोवा 12 कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें काँग्रेसीन AICC कडसून एक न्यू प्रपोजल आनी एक न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन येयल्या. कित्याक पार्टीन रियलायज जालां की एडमिनिस्ट्रेशन जे आमचे पार्टी कडसून जाता ते खंय तरी मे बी कमी पडटा. सो ते इम्प्रूव जावपाक लोकां कडेन संपर्क वाडोवपाक ह्यो सगळ्यो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करून एक इलेक्शन जाल्लें जितून हांव निवडून येयला. आतां हांव जशें तुमी जाणा म्हापशेचो
थंय इलेक्टेड कावन्सिलर थंय ब्लॉक प्रेजिडेंटूय आसलो. थोडे डिफिकल्टी हांवूय फेस करी एज अ ब्लॉक प्रेजिडेंट. हांव पयलीं म्हणजे थँक्यू म्हणूंक सोदता जेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका रेकमेंड केलें एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट. आनी ह्या फाटी सिलेक्शन ना जावन एक इलेक्टेड जो न्यू प्रोसेस इलेक्शनाचो जो प्रोसेस केल्लो टू सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट तो जावन हांव इलेक्ट जाला. सो पयलीं म्हणजे हांवें आयज ब्लॉकाची जी आमच्या ब्लॉक प्रेजिडेंटान मिटींग कॉल केल्ली तेचो मेन हेतू म्हणजे बिकॉज आय एम नॉट फ्रॉम दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी, त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमी ब्लॉक प्रेजिडेंटाक वळखता म्हटल्यार बाकीचे जे सगळे आमचे ऑर्गनायजेशन आसा जे यूथ, महिला, NSUI जे मायनॉरिटी, OBC हे सगळे जे बाकीचे फ्रंटल ऑर्गनायजेशनचे जे हेड्स आसा जावं कोण मेंबर्स आसा तेंच्या वांगडा हांव फॅमिलियर जावपाक ह्यान मिटींग घेतलें आनी हे हांव एक्सरसायज सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन करतलो. थोडे तेंचे कडसून फीडबॅक जे तांकां डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंटा कडसून जावं डिस्ट्रिक्ट जी आमची कमिटी आसा तेंचे कडसून कितें एक्सपेक्टेशन आसा हें हांव समजून घेवंक सोदता. तशेंच जे हांवें मेसेज PCC जावं आमच्या AICC कन्वे करपाक जाय विथ रिगार्ड्स टू सेवरल डिफरंट एस्पेक्ट्स. हितून इलेक्शनचो प्रोसेसाचो आसता, कॅन्डिडेट सिलेक्शनाचे प्रोसेसाचे आसूं जावं जे आमचे बूथ लेवलाचे जे वर्कर आसात तेंच्या बाबतीन आसूं, हे सगळे समजून घेवपाक आनी हांगासून ते डिस्ट्रिक्ट कडसून PCC कडेन कन्वे करपाक. तशेंच जे आमचे एक्सपेक्टेशन आसा कितें जे एज डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हांवें एक न्यू थोड्यो गोश्टी म्हणजे जे म्हाका डिफिकल्टी फेस जाल्ल्यो त्या बेसिसाचेर हांवें रिक्वेस्ट केला की ब्लॉक प्रेजिडेंटान थोड्यो गोश्टी इम्प्लिमेंट करच्यो. सो हे दोनी सायडीकसून आमचें कम्युनिकेशन बरें जावपाक ही मिटींग आयज घेतली. मिटींग घेतली तुम्ही कितें डिस्कस केलें? तितून सगळे येता पळय. आमी जशें हांवें म्हटलें की हांव ब्लॉक प्रेजिडेंट आसल्या कारणाक हांव आनी लॉरन्स आमचे ब्लॉक प्रेजिडेंटांची जेन्ना मिटींग कॉल जाताली तेन्ना हांव आनी तो एकमेकांक वळखता. म्हटल्यार जे बाकीचे ब्लॉकान आसा तशेंच लॉरन्साचें जे एक ओपिनियन आसा पळय, आमी एक डेमोक्रेटीक पार्टी जे सगळ्यांचे ओपिनियन सगळ्यांचे सजेशन्स घेवन फुडें वचूंक सोदता. सो लॉरन्साचें ओपिनियन हांव जाणा, पण बाकीचे जे फ्रंटल ऑर्गनायजेशन आसा जावं जे ब्लॉकान मेंबर्स आसा जे एक्चुली आमचे बॅकबोन म्हणटा तेंचे एक कितें तरी ओपिनियन जावं कितें तरी सजेशन आसूं शकता पार्टी स्ट्रेंथन करपाक. सो हे सगळे सजेशन आमी घेतल्या. तितून कॅन्डिडेट सिलेक्शनाच्या प्रोसेसाचेर कित्याक आमी पळयलां की लास्ट दोन इलेक्शनाक एकदां 10 जाण आनी एकदां 8 जाण पार्टीसून डिफेक्ट जावन गेले. सो हे आमकां खंय तरी दुख्खाची गोश्ट की पार्टी सोडून वयता. सो दोन गोश्टी म्हाज्या तरी अंडरस्टँडिंगा प्रमाणे ह्यो जाता. कित्याक एक म्हणजे खंयचीच पार्टी लास्ट 3-4 इलेक्शन गेल्या इलेक्शनाक 21 नंबर क्रॉसूच करिना. खंयची प्रायमरी ज्यो पार्टीज आसा पळय दे आर नॉट क्रॉसींग दॅट फिगर. सो ते एक फिगर क्रॉस केल्यार म्हाका दिसता डिफेक्शन कमी जावंक शकता. एक क्लियर मेंडेट having more than 21-22 seats have to be given to Congress party for them to run the government. खुबशा लोकांनी ब्लेम केले की आनी हो क्वेश्चन आमकां येता की अरे तुमी कॅन्डिडेट तुमचो तो सोडून वयचो ना मरे. हो क्वेश्चन म्हाकाय येयला, लॉरन्साकूय येयला आनी सगळ्या जे काँग्रेसाचे कार्यकर्ता आसा तांकां सगळ्यांक येयला. हांव परत एकदां सांगूंक सोदता, हे आमचे पार्टी प्रेजिडेंटांनी म्हटलां, आमी म्हणटा की जो मनीस पार्टी सोडून वयता तितून पार्टीची मिस्टेक नासता. आनी जे आमचे ब्लॉक प्रेजिडेंट आसा सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींचे लास्ट टायम जेन्ना 10 गेल्ले आनी 8 गेले तेन्ना बी ब्लॉक आमचे खंयच हालोवंक नासले. जे प्रेजिडेंट ब्लॉकाचे प्रेजिडेंट आसा आनी जे कार्यकर्ते आसा आनी जे कन्सिस्टंटली आमकां सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी पळयलें जाल्यार वोटींग पर्सेंटेज जावं नंबर ऑफ वोट्स जे पडटा न्हू ते कमी जायना. सो काँग्रेस ज्यांच्या मनान काँग्रेस आसा, ज्यांच्या मनान तेंचे पॉलिसीज तेंचे आयडियोलॉजी आनी बिलीफ की काँग्रेस सुदारणा करूं शकता ते खंय वचना. हे इंडिविज्युअल जे सोडून गेले पळय ते आपल्या स्वार्था खातीर वयता आनी तेंचें सदांच म्हणणें आसता की आमी लोकांनी सांगलें जावं लोकांच्या कामा खातीर सगळे एक जे लास्ट टायम 10 निवडून येयल्ले तितूंतले अर्द्या वयर पडले. तशेंच ह्या फाटी जे गेल्यात न्हू तांकां लोकूच धडो शिकयतले. पण एज अ पार्टी आमची ड्युटी कितें जाता की आमी एक ट्रस्टवदी जो लोकांक फेवर करता, जो लोकांचे ट्रू सेन्सान लोकांचे जो विचार करता आनी आमच्या पार्टीची जी आयडियोलॉजी आसा. आनी आयज आंबेडकर जयंती आसा जी
जेंच्यांनी सगळ्यांक फर्स्ट प्रोविजन सगळ्या लोअस्ट जी आमची कास्ट सिस्टम आसली तितून प्रोविजन करून फुडें काडपाचे जे प्रयत्न केले, तशेंच आमच्या पार्टीन आयज सगळे लोअस्ट लेवलाचेर जो मनीस आसा जो सगळ्यांत चड सफर करता, आयज कितले तरी प्रॉब्लम आसा तांकां सगळ्यांक घेवन आमी फुडें सरूंक सोदता. जाल्यार ब्लॉकाचीय मागणी आसली, म्हाजी जेन्ना हांव ब्लॉक प्रेजिडेंट आसलो तेन्नाय मागणी अशीच आसली की आमच्या मदीं कॅन्डिडेट तुमी डिसायड करा. सो ही जी तेंची मागणी आसा ती हांव फुडें कन्वे करतलो. त्या भायर म्हाका दिसता थोडे ग्रिवन्सीस आसले रिगार्डींग लास्ट इलेक्शन प्रोसेस, झेडपीचें इलेक्शन जालें तेन्नाचे ते जे ग्रिवन्सीस आसा ते ब्लॉकचे जे मेंबर आसा ते प्रेजिडेंटाक एक्सप्रेस करता, पण मे बी खंय तरी प्रेजिडेंटाचे जे ग्रिवन्सीस आसा वीथ रिगार्ड्स टू वॉट एवर ब्लॉक म्हणटा ते वयर मे बी पावना. सो हांव ते गॅप ब्रीज करूंक सोदता. कम्युनिकेशन सगळे आमचे जे ऑर्गनायझेशन फ्रंटल आसा प्लस ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट आनी PCC यांच्या सगळ्यां मदीं एक बरें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जावपाक जाय. 40 मतदारसंघान आमची ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग जावपाक जाय. तशेंच तितून कलंगूटूय येता. हांव एक्चुली तेजे लॉरन्साचे आनी बाकीचे फ्रंटल हेड्सांचे आभार मानता की तेंच्यांनी इनस्पायट ऑफ आतां 5 वर्सां आमचे कडेन काँग्रेसीर जिखलेलो MLA दुसऱ्या पार्टीन गेला आनी जाय तो त्रास सगळ्या आमच्या संघटनेचेर जाता हे हांवें म्हापशानूय फेस केला. सो हांव तांकां सांगूंक सोदता की आमी एज ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग रावया. जे एकमेकांक सपोर्ट करपाक जाय ते आमी हांव तरी जाय तितलो तांकां सपोर्ट करतलो. सो हेजेरूच आमी फुडें कमी टायमा भितर जाता इतले बरें इलेक्शनरींग प्रोसेस जावपाक जाय. खंय तरी पार्टी कडल्यान कमीपणा येता, म्हणजे फायनान्साच्या विकून मदत खंय तरी तुमकां मेळना अशें हेल्प मेळना, हेका लागून कितें प्रॉब्लेम येता. हेल्प मेळना म्हणजे पळय, एक म्हणजे आमी काम करता पार्टे खातीर जावं सोशल सर्वीस जी आमी करता एज इंडिविज्युअल वी आर ऑल वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ पीपल. ही आमची एक पर्सनल डिसिजनूय आसता हितून. आनी आमकां एक जी परिस्थिती आनी जी सिच्युएशन सद्या क्रिएट जाल्या हे पळोवन आमी हे इश्यूज घेता ऑन इंडिविज्युअल लेवल. आतां खूब जाणांचे ग्रिवन्स अशें आसले की इलेक्शनाच्या टायमाकूच सगळे जाण जागे जाता जावं वॉटेवर. सो त्या बाबतीन हांवें तांकां एक रिक्वेस्ट केला की मे बी खंय कम्युनिकेशन जायना अमक्या बाबतीन, सो तुमी म्हाका इंटिमेट करा एज फार एज टेकिंग अप इश्यूज आर कन्सर्न. बाकीचे जे तेंच्यांनी सजेशन्स दिल्यात जे तांकां दिसता कमी पडटा, कित्याक एवरी ब्लॉक जावं एवरी इंडिविज्युअल जो प्रेजिडंट आहा तेंचे ग्रिवन्सीस डिफरंट आसतले. सो ते क्युम्युलेटीव सगळे जेन्ना 12 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे म्हाजी विजीट जातली तेन्ना क्युम्युलेटीव आनी इंडिविज्युअल ब्लॉकचो रिपोर्ट जेन्ना रेडी जातलो तेन्ना ते सजेशन्स आनी जे तांकां दिसता जे कमी पडटा ते तेंचे कडेन पावन परत तेंचे कडसून कितें रिजल्ट्स घेवपाक जाय जावं कितें कमी पडटा ते फुलफील करपाक जाय तेजेर म्हाजो प्रयत्न आसता. फाटल्या इलेक्शनाक झेडपी इलेक्शनाक अशें गजाल जाली की खंय तरी पार्टी फायनान्स करपाक कमी पडली. पळय आतां ही गजाल आयज म्हाका ब्लॉकान इंटिमेट केल्या आनी त्या पॉयंट ऑफ टायम आय वॉज नॉट हॅविंग दीस पोजिशन. आतां हेजेर क्लॅरिफिकेशन जावं कितें आसा न्हू ते जेन्ना हांव रिपोर्ट म्हाजो प्रिझेंट तांकां करतलो आनी तेजेर आमी कितें परत जो सोल्युशन काडूंक जाय जे डिस्प्यूट रेजोल्युशन करपाक जाय ते आमी वी कॅन ओन्ली डिस्कस इट आफ्टर वी रीच. कित्याक अजून पर्यंत तांकां तें कम्युनिकेशन म्हाजे कडसून पावूंक. पण हे तेंचे एक ग्रिवन्स आसा आनी एक सजेशनूय आसा की रेग्युलर एक ब्लॉकाक कितें तरी सपोर्ट आसो, फायनान्शियल आसूं जावं लिगल इश्यूज खुबशे आसा तेजेर आसूं. सो मल्टिपल सजेशन्स येतले आनी तशेंच दुसऱ्याय ब्लॉकांसून येतले. सो एक इंडिविज्युअल ब्लॉकाचो रिपोर्ट जशें म्हणटा पळय तो आनी एक क्युम्युलेटीव जे एक थोड्यो गोश्टी कॉमन आसतल्यो सगळ्याच ब्लॉकांनी तांकां एक टायपचो सपोर्ट जाय. सो आमचे जे महिला अध्यक्ष आसा तेणी एक लास्ट वीक ऑलरेडी डिक्लेअर केला की दर कॉन्स्टिट्युएन्सीन महिला जे आमचे ब्लॉक काँग्रेसची जी कमिटी आसा तेंचे कडसून ते लिगल सेल सेटअप करता टू सपोर्ट एवरीबडी इन दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो हांवें मागणी केल्या ऑलरेडी तेंचे कडेन. तेंचे ते सेंट्रल ऑब्जर्वर्स रिसंटली फोंड्याच्या इलेक्शनाक येयल्ले की तुमी हे अर्जंट बेसिसार करा कित्याक दीस प्रॉब्लम वी आर ऑलरेडी फेसींग. आतां इलेक्शनाक फक्त 7-8 म्हयने उरले आनी तूं आतांच निवडून आयलो. सो तुमी कशे तरेन कोप अप करतले सगळे मतदारसंघान? जशें हांवें म्हटलें न्हू हे सिलेक्शन नासलें इलेक्शन. 12 जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय
तेंच्यांनी रेकमेंड केला नांव म्हाजें जावं आनी बाकीचे जे कॅन्डिडेट आसले तेंकाय बी तेंच्यांनी एक विश्वास दवरला म्हाजेर मे बी परफॉर्मन्स म्हाजो कावन्सिलान जावं एज ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हापशा आसलो ते पळोवन प्लस एक लिगल बॅकग्रावंड आसा जाय तो सपोर्ट आनी एक हांव एक्चुली थँक्यू म्हणूंक सोदता की हे डिस्ट्रिक्ट आमचे स्प्लीट केले 2 हितून कित्याक जी म्हादय डिस्ट्रिक्ट आसा न्हू इन टर्म्स ऑफ एरिया इतली व्हडली आसा की खुबश्या फावटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इशू थंय म्हादय खंयच्या हितून म्हणजे 70 समज इशू जालो हांगासून आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जावं थंय पावता म्हणसरूच आदेश वयता. सो आतां सिच्युएशन अशी आसा की म्हाज्या अंडर फक्त बार्देस आनी तिसवाडीच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीक पावपाक इट वील नॉट टेक मोर दॅन 40 to 45 मिनिट्स. सो फॉर दॅट रिजन आय एम अवेलेबल फॉर एवरीबडी विदीन दीस एंड ऑलरेडी संघटना बरी आसा. ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां मतां ऑलरेडी बऱ्यो पडटा. लास्ट टायम बार्देजान 6 मतदारसंघान काँग्रेस निवडून येयले. सो परत ते रिपीट करपाक इतलें डिफिकल्ट ना कित्याक संघटना आमची तशीच आसा तशीच स्ट्रॉंग आसा. जे कितें गॅप्स पडटा जे कितें लॅप्सीस जाता पार्टे कडसून आसूं जे लोकल रेप्रेझेंटेटीव आसूं कॅन्डिडेट आसूं हे तिनूय सेक्शनान गॅप भरपाचें काम जे आमचें आसा तें आमचें चालू उरतलें आनी तें फक्त परत सांगूंक हांव सोदता की ते फक्त इलेक्शना पुरती नासता. आमची आयडियोलॉजीच लोकां खातीर आयडियोलॉजीच लोकांचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक आमचे पॉलिसी जनरेशनूच तशी आसता. सो फक्त इलेक्शनाक फोकस करून हो पोस्ट जावं कितें अशें हांव तरी ताका पळयना. हांव पळयता की एक म्हाका एज ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हापशाच्या लोकां खातीर बरें काम करूंक गावलें. आय टूक दॅट एज अ ऑपॉर्च्युनिटी. आय डीड वॉट एवर आय हॅड टू डू. तितून ब्लॉक घट करपाचें बूथ लेवल घट करपाचें आनी लोकांचें बरें करपाचें हे तिनूय येता. तशेंच डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाचो पोस्ट आसा तितून जे लॅप्सीस आसा ते भरपाचें काम म्हाजें आनी ब्लॉकांक सगळ्यांक सपोर्ट करून आमदार सगळ्याच 12 कॉन्स्टिट्युएन्सीसून आमचो प्रयत्न आसतलो की आमी निवडून हाडूंक जाय. This time we can expect that the candidate will be from the block only. आयडियली इट हॅज टू बी. Yes, sir. आमचो न्यू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शशांत ॲडवोकेट शशांत ताका आज आमी वेलकम केलो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आमच्या वर्कर्सांनी आमचे कितें आहा ते प्रश्न तेजे फुडें मांडले आनी इम्पॉर्टंट प्रश्न म्हणटा तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली. लास्ट इलेक्शनाक कितें जालें असेंब्ली टायमार ते कॅन्डिडेट इम्पोर्ट केलो. सो हांवें रेजोल्युशन घेतला आयज की जो कॅन्डिडेट करतले जो आहा ते आतां वर्कर्स जे काँग्रेस वर्कर्स आहात तो कॅन्डिडेट जातलो म्हणजे अशें रेजोल्युशन आमी घेतला. सो आमी हे रेजोल्युशन फुडें पार्टेक दितले आनी आमचो इन्चार्ज आहा माणिकराव ठाकरेक ताकाय दितले. थंय निंबाळकराकूय तेजे फॉरवर्ड आमी करतले. सो गोईंग फॉरवर्ड म्हणटा तो हे आमकां बाब शशांतान प्रॉमीस केल्लें आहा जे आमचे इश्यू आहा ते फुडें पार्टी फुडें मांडटले आनी जे जाता तेचे ते फुडें तो वेगळे वेगळी जे सगळे सुटावो करतलो म्हणून. And we are very grateful for him and we are thanking for him for coming in our constituency. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.